नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. मायनिंग बंदी उपरांत कंपन्याचो पयलो शॉक. सेजा मायनी वेल्या शेकड्यांनी कामगार फाल्यां सावन घरा. कंपनीची नोटीस. मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर प्रुडंटाचे डिबेटीक खडाजंगी. लोकांचे पोटा पाण्याचे कितें निश्चित जापना. बीजेपीचो भरवसो गडकरीचेर. काँग्रेस म्हणटा हातासून सरकार केलें, आतां मार्ग काडात. मायनिंग बंदीचेर कायदेशीर पावल थारावंक आनीक 4-5 दीस. सल्लागार मंत्री समिती म्हणटा गडकरीन घेतला मनार. मायनिंग आंदोलकांक खंय टॅक्सीवाल्यांनी घाले चिथाव. शांताराम नायकान निमाणे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपद सोडले. पक्षा खातीर 10 वर्सां तरी काम केल्ल्या प्रामाणीक युवा फुडाऱ्याक प्रदेश अध्यक्ष करचो. शांताराम उलयलो. हॉस्पिसियोत पीआरओचेर हात घालो. तोडफोड केली म्हूण केस. हॉस्पिसियोचे व्हिजिटींग कमिटी वेले एकल्या वांगड्याच्या नात्यांतले पेशंटाचे प्रकरण. केस्तांव करपी भुरग्याचेर FIR. आणि भोपाळचो समीर खान गोयचे चॅम्पियनशिपीत मिस्टर इंडिया अंत्रुज फिटनेस अँड मसल हब फोंडेच्या बॉडी बिल्डिंग सर्तीचे 170 सेंटीमीटरां सकयले वस्तादपण करून मल्होत्रा. मायनिंग बंदी उपरांत कामगारांक पयलो शॉक. सेजा वेदांतान मायनी वेल्या शेकड्यांनी कामगारांक फाल्यां सावन घरा बसूंक सांगल्यात. फाल्यां सावन कामार येवचे न्ही म्हणून नोटीस काडल्या. सेक्युरिटी आनी बाकीचे बारीक सारीक गजाली किरकोळ स्टाफ लागता तांकां खंय वैयक्तीक कळयतले. फक्त खणीवेलें उदक उसपूंक सेफ्टी सेक्युरिटी स्टाफ सोडल्यार बाकीच्या घरा ही सुरवात. मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर प्रुडंटाचे डिबेटींत बरीच खडाजंगी. लोकांच्या पोटा पाण्याचें कितें हाचेर कोणा कडेनच निश्चित जापना. बीजेपीचो भरवसो गडकरीचेर. काँग्रेस म्हणटा बहुमत नासतना हातासून सरकार केलें, आतां मार्ग काडात. आंदोलक म्हणटात सरकार फेल. इतले मजगतीं पुलिसांची सुत्रां सांगता त्या प्रमाण मायनिंग आंदोलनांतल्या 35 जाणांक भितर उडोवपाची तयारी पुलिसांनी केल्या. आंदोलन जातकीर बऱ्योचश्यो नेगेटिव्ह प्रतिक्रिया आयल्यो आनी सगळ्यांक दिसलें की तुमी जें केलें तें चुकीचें. तुमी जें केलें तातूंतल्यान खूब नेगेटिव्ह मॅसेज गेलो. तुमी काल माफी मागल्या लोकांक त्रास जालो म्हणून. 48 hours लेटर तुमी कशें पळयतात ह्या गजाली कडेन? आमी वयले वे ब्रिज हो जो आसा पूल आसा पयलो पूल मांडवीचो थंय जेन्ना पावले थंय कोण तरी एक वयल्यान येयलो आनी वाटेर उबो रावलो पुलीस घेवन आनी तुमकां ह्या वाटेन वचोंक मेळचें ना. आतां जवळ जवळ 10,000 लोक फुडें सरले आनी तुमकां ह्या वाटेन वचोंक मेळचें ना म्हणून ब्लॉक केलें कोणी आनी हें ब्लॉक केलें मदीं आनी हे सगळें इतलो एवॉक जालो, एजिटेशन जालें, लोकांक त्रास जाले. हे फक्त गव्हर्मेंटाचे हे जे मनीस असले तेंच्यांनी त्रास केले. लाठीचार्ज. I told why are doing laठीचार्ज. I was given to understand when people were walking away. कितीतरी some issues happened and the महाराष्ट्राचे पुलीस आशिल्ले but they don't know what was happening. पब्लिक लोक बसलेले बस स्टँडार तांकांय मारले आनी इन दॅट वेले somebody throw stones. मागीर ते चालू जालें अशें म्हणून. आनी जें आंदोलन जालें आनी ताजो फॉलोआउट जालो, तुमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागल्या. हाव यू आर लुकिंग एट? कंप्लीट फेलियर. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो ह्या आंदोलन त्यांनी इशारो दिल्लो. येदो व्हडलें आंदोलन येतलें केन्ना लोकांचे पोटाचो प्रश्न आशिल्लो. लोक पोटतिडकीन भायर सरतले आनी हें जातलें हें सगळें लोकांक खबर आशिल्लें पूण गव्हर्मेंटाक खबर नाशिल्लें. तुमी सरकारां भितर आसात. तुमचो लिडर त्या दीस थंय आशिल्लो, तोय आसा. तुमी कशें करून पळयता ह्या गजाली कडेन? See, just saying that the government is responsible, it doesn't become responsible. When any agitation or protest is being organized, the organizers should have the capacity to control the crowd first. विजय सरदेसायान आमी जेन्ना 46 दीस आंदोलन केलें उजगांव तेन्ना होच विजय सरदेसाय आमच्या आंदोलनाक गेल्लो आनी आमकां सांगा कितें ह्या वडापोना कित्याक बसता पणजे या मरे. नितीन गडकरी सीएस आशिल्लो. काल त्याच्या बरोबर मायन्स मिनिस्टर आसता आशिल्लो. मायन्स मिनिस्टर रोडवे मिनिस्टर आणि वॉटरवे मिनिस्टर मायनिंगाचो कितें आसा. गडकरीचो हो विजीट वॉज प्री शेड्युल्ड.
काल बायणा कितें इनॉग्रेशन No, already that decided. was not But decided. this BJP party try to project it that he has तू come for म्हाका this सांग, mining issue. प्रमोद बाब, वो propose a government- solution. वो government- गव्हर्नमेंट घाल तेल एक लायट मिनिट. तू सांग मरे, तुझो गव्हर्नमेंट हांव सांगता रे. आमी अशें करपाचें Let सांग him मरे talk. ते. Let him talk. Yeah. वो उपाय कितें? government- वो वो गव्हर्नमेंट government अजून हो गव्हर्नमेंट चोरून अरे कोणाला गेल लावला? तेल लायट गव्हर्नमेंट Government तू सांग चोरून कोणाला आपण लावला? असलेला हे करपाचो सांग मरे तुम्ही आज जबरदस्तीन सरकार केला हे एक जाल्यार अरे सरकार केलं, तेल लायट सांगता मरे. सांगता रे तेच सांगता तुका तू सांग, आज आपण आपल्याला जबाबदारी किती करपाचो तो? आज जबाबदारी तुम्ही घेतल्या सरकार गिरीश चलोवपाची बाब, please give a solution. तुम्ही जबाबदारी आमच्याकडे द्या सोल्युशन आम्ही काडटाक अरे हा सोल्युशन सांग मरे वी आर नॉट इन द गव्हर्नमेंट वी आर इन ऑपोजिशन इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू You दिस You are काइंड ऑफ only in माइनिंग the opposition to oppose. Yes. So nothing constructive. It is your responsibility. You are in the government. You are part of the government. तुमची जबाबदारी. तुमची जबाबदारी. गिरीश बाब तुम्ही किती म्हणतात जो मेरेन तुमची सरकार येवपाना तो मेरेन तुम्ही सोल्युशन दिवपा आम्ही आमच्या पार्टीन काल ऑलरेडी 6 मेंबर टीम आम्ही काढली आसा Study करपाक. although it is not our responsibility it is the responsibility of the government of the day Okay, I agree. It is the you responsibility have of the robbed the government. mandate. We have failed. Now you tell the solution. एकच तेणी मिनिट सांगले आमकां ऑल पार्टी डेलिगेशन यो आम्ही आमचे लिडर सगळे गेले यांच्या बरोबर हे कितें सांग तितलें गेले आणि थंय पावतकीर हांगा मिनिस्टर सांगता तुम्ही मायनोराचे दलाल जावन येयला कारण तुमकां जेलीन वचपाक जाय काय म्हणून ही यांची पार्टीची दोन अरे तोंडां. पण तू समजना त्यांना बाकीची गरज पडली ना म्हाका सोल्युशन कितें आमका सांगा आमका पळय आता ह्या सगळ्या गोष्टी तुम किती जाय ते कळ म्हाका. कशी जाय? सरकार जबाबदार आमचे सोल्युशन आमचे पद्दतीन आमकां काम जाय आज तुम्ही पळयल्या आज शेजागोवा लोकांक काडटा फाल्यां दुसरो काडटलो परवा तिसरो काडटलो हा करूंक मेळटा म्हणून हांव कितें म्हणटा तुम्ही हे सगळे जे विचार करता तो आमचो खंय तरी विचार करा तुमची पोटा भरचेलो विचार करू नाका इवन इन Orissa where there is mining corporation, the mining corporation bids. हा The mining corporation Yes, bids. okay. Mining corporation cannot run mines. Yes. Okay. The mining corporation bids for the Okay, so bids. let them bid it. Let it be in government control. Your government has money to bid. Why not? कितें उलो नाका या एका पॉइंटाचेर तुम्ही हे करपा लागले फोटो दाखोवपा लागले फायनल आता हांव सांगता प्रश्न उपस्थित करला प्रश्न ना हय solution Final. I agree to one point. I may be part of the BJP, part of the ruling alliance, whatever. But solution has to be found out for the interest of the Goan population, not for 15, 20 people or not Correct, for anybody. correct. It should be Nobody for is discussing 15, 20 Yeah, people so here. now what is the solution? I have been given every time solution. So let them say that this is not a problem. Now, Gadkari has said, no, when I discussed with him the previous night, then सांगले, okay, I have given a presentation दिले. So he said, get legal opinions on the Supreme Court order and we will see how to go forward. आमकां समन्स काडून अरेस्ट करपाचें जर हे सत्र जर खंय तरी बंद केलें जाल्यार हे जे मंत्री आमचे कडेन उलयता तेंचेर आमचो विश्वास आसतलो अशें धरता आनी जर आमकां अरेस्ट केले जाल्यार तेजे वयलो विश्वास उठ्ठलो तेन्ना हांव सगळ्या मायनींग डिपेंडंट लोकांक सांगता जर आमकां अरेस्ट केले जाल्यार तो आमी बेल घेवचो काय ना घेवचो हें मागीर ठरतलें पूण जेन्ना आमकां अरेस्ट करतले तेन्ना बहुसंख्य लोकांनी आमकां पणजे पुलीस स्टेशनाचेर येवन सपोर्ट करचो अशें हांव मागता आतां कितें आसा जेन्ना आंदोलन जाता आतां जर व्हिडिओ व्हायरल जाले जाल्यार त्या लोकांक नोटिसो पावोंक जाय न्हू तेका आफोवन हाडचो आमच्या भितर चूक जाल्ली आसतली हांव ना म्हणना हां पूण कितें आसा तेका लागून सगळ्यांकूच वेठीक धरप आनी आमकां आतां आपोवन व्हरता कितें अध्यक्ष जालो म्हणून तेका आपोवन व्हरून हॅरेसमेंट करप हें बरोबर न्हू तांकां हय ते वेळ पडल्यार भायले लोक आसूंक शकता आमचेच लोक अशे न्हू भायले लोक आसूंक शकता आनी तेंच्यांनी कितें केल्लें आसूंक शकता तांकां तुमी टार्गेट करा न्हू मायनिंग बंदीचेर कसलें कायदेशीर पावल उखलपाचें तें थाराव खंय आनीक 4-5 दीस वतले हो विशय स्वता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सिरियस घेतला म्हूण सल्लागार मंत्री समिती सांगता मायनिंगाच्या मोर्चांत कांयच पूर्वकल्पना दिनासतना खंय टॅक्सीवाले घुसले टॅक्सीवाल्यांनी आंदोलकांक चिथावन घाले म्हणून ढवळीकार उलयला एक गोष्ट हांव तांची एप्रिसिएट करता आमी तिगूय जाण की तांणी 10:30 पर्यंत ते भितर सरूं ना आनी जे भायर रावन 10:30 म्हणजे भुरग्याच्यो ज्यो एजामी आशिल्ल्यो त्या खातीर तो रिक्वेस्ट आशिल्लो ट्युरिस्ट जे आयिल्ले तांकां हॉटेलवाल्यांक आमी सांगिल्लें की 10:30-11 पर्यंत तुमचे लोकांक तुमी भायर काडात म्हणून आनी त्या खातीर 10:30 पर्यंत ते भितर सरूं ना ही एकूच गोश्ट जर तांचे कडची सोडली जाल्यार फुडलें जें तांणी पाळपाक जाय आशिल्लें तें पाळूं ना
दुसरी गोष्ट त्यांचे एजिटेशन व्हायलंट नाशिल्लें सुरवातीच्या जेन्ना हांव पावणे एकाक थंय पावलां तेन्ना दे वर टुगेदर आनी दे वर रेडी टू डिस्कस. पूण इन दॅट मीन टायम आमी जेन्ना हांगा गेले तेन्ना 1 वराचेर पावणे एकाक टॅक्सी युनियन थंय आयलें आनी त्या टॅक्सी युनियनाचे लिडर जे आशिल्ले प्रक्षोभीत भाशणां केल्ले ही सगळी थंय गोंधळ जालो. हे जे टॅक्सी युनियन थंय आयले तांणी आमकां कळोवन नाशिल्लें की आमी ह्या आंदोलनांत भाग घेतले म्हणून. म्हणजे दॅट इज इल्लिगल फर्स्ट ऑफ ऑल. तरी आसतना आमी तांचें आयकलें, तांकां चान्स दिवया म्हटलें आनी आमी घेवन गेले आनी आमकां अशें कळ्ळें की कोणी तरी फातर मारपाक चालू केलो, बशी फोडल्यो. सो देर वॉज नो ऑल्टरनेट टू द पुलीस. इश्यू नितीनजी गडकरी हातांत घेता तो इश्यू पूर्ण करपा खातीर तांचो प्रयत्न आसता. फक्त हांगा सुप्रीम कोर्ट आसा, तो एकादलो डिले जावं शकता पूण जाता तितलो बेगीन ताज्या हातांतल्यान हो प्रोसेस जातलो त्या बद्दल दुमत ना. आमी आतां मिटिंगेक डिस्कस केलां. वी हॅव ऑल्सो एज ऑन टुडे डिसायडेड टू हूम टू टेक अ डिसिजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट तेंय आमी घेतलां. त्या शिवाय बाकीच्यो सगळो जो प्रोसेस आसा तो आमी एक 4-5 दिसां भितर कंप्लीट करता. मायनिंग आंदोलकांचेर लाठीमार करपाक लायलो ताची काँग्रेस ज्युडिशियल चवकशी मागता. ताची कांयच गरज ना. वेल्यान सरकारी मालमत्तेचें खंय चड लुकसाण जालां. What the Congress is now says कि judicial inquiry जावपाक जाय into the lathi charge. I think the people themselves have given a reply to this. In any case, those who have been booked will eventually be charge sheeted and it will go back to the judiciary. Congress म्हणटा न्ही रे ज्युडिशियल रिव्यू ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय म्हणून. ज्युडिशियल इन्क्वायरी कसली जें जालें ताचेर रिस्पॉन्स जालो पुलिसेक चड मार पडलो आनी जे कोण बुक्ड आहा ते कोर्टान वतले. सो ज्युडिशियरी तुमकां मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. give a commercial break.